गुड मॉर्निंग. हांव डायटिशियन रिचा शेटटावलीकर आणि आज हांव तुमकां प्री प्रेग्नन्सी डायट प्लॅन बद्दल सांगपाचें आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुमी पळयलां आसतले की ह्या दिसांनी गायनेकाच्या क्लिनिकांनी गर्दी आसता. एक इट कॅन बी बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी and second and most important reason why people visit a gynec is because they are not able to conceive. ओके, कन्सीव करपाक लोकांक खूब डिफिकल्टी जाता. एक रिजन तेजें आसूं शकता बायलांक PCOD इशू आसता, नाजाल्यार लायफस्टायल इश्यूज आसता. आमच्या कल्चरान अशें आसा की सगळे बायलेचेरूच घालता की भुरगें जायना, बायल जबाबदार आसा, बायलेन फॉल्ट आसा. आनी सगळे लोक इवन घरांतलीं मनशां त्या बायलेक समजुपाक शकना. पण तशें ना, दादलोय तितलोच इम्पॉर्टंट आसता आनी तेजो रोल चड इम्पॉर्टंट आसता आनी तो निग्लेक्टेड आसता आमच्या सोसायटीन. सो तेज्या खातीर जेन्ना तुमी गायनेका कडेन वता तेन्ना एज अ कपल वचा आनी सगळ्यो टेस्ट ज्यो आसा त्यो बायलेकूच करपाक लावं नाका. दादल्यांनूय आपले जे बेसीक एनालिसीस आसतात ते करपाक जाय. नाव वेन इट कम्स टू डायट, फर्स्ट इज लायफस्टायल चेंजीस. आल्कोहॉल कन्जम्पशन, मागीर स्मोकींग, ह्यो दोनूय गोश्टी खूब वायट. आनी तुमकां इफ भुरगें जाय जाल्यार ह्यो गोश्टी प्लीज स्टॉप करा. सो आल्कोहॉल कन्जम्पशन, सिगरेट स्मोकींग अवॉयड करप. बायलांनी खूब तरेच्यो टेस्ट्स आसता. एक थायरॉयड आसता, ती खूब इम्पॉर्टंट. नेक्स्ट विटामीन D टेस्ट आसता. प्री डायबिटीज म्हणजे ब्लड शुगर लेवल्स चॅक करपाचे आनी नॉर्मल जे हॉर्मोन्स आसतात ते चॅक करपाचे. त्यो सगळ्यो टेस्ट तुमकां गायनेक सांगता करपाक. प्लस एक अल्ट्रासावंडूय गायनेक करता चॅक करपा खातीर की तुमचें रिप्रोडक्टीव सिस्टम सारकें आसा काय कितें सिस्ट आसा, फायब्रॉयड आसा, तें करेक्शन तुमची डॉक्टर तुमकां करून दिता. सो हें जालें तुमचें ब्लड टेस्ट. आनी जे तुमकां अवॉयड करपाक जाय तें स्मोकींग आनी आल्कोहॉल कन्जम्पशन. नेक्स्ट इज डायट. आतां डायट तुमचो कसो आसपाक जाय. बेसिकली जे प्रोसेस्ड फूड आसा जे आमकां भायरच्यान मेळटा, चिप्स, मागीर कितें हॉटेलांतले आमी ऑर्डर पार्सल करून हाडटा. आतां तर स्विगी आनी झोमॅटो इतले जाला की आमकां केन्ना केन्ना घरान रांदपाक कशें दिसच ना आनी आमी भायरच्यानूच मोस्टली ऑर्डर करतात. सो त्यो गोश्टी तुमी अवॉयड करून घरा कडेच कितें इजिली जाता. फॉर एग्जाम्पल तुमकां सामकें अशें शीत, दाळ, भाजी, सॅलड खावपाची गरज ना. एक तुमी सपोजींग पुलाव केलो, पुलावानूच सपोजींग तुमी कितें पनीर, मशरूम बी तशें घालून खालें जाल्यार इट बिकम्स लायक अ कंप्लीट मील अलॉंग विथ सम प्रोटीन. तुमकां जाय जाल्यार तुमी कर्ड घेवं शकता, बटर मिल्क घेवं शकता, नाल्यार चिकन रायस केल्यार सुद्दां इट्स फायन न्ही, कित्याक की इट इज लायक अ वन पॉट मील. इफ तुमी भायर बी पळयला जाल्यार लोक अशे सेपरेट डिशीज करिना, एकूच डीश करता आनी तेच ते 2-3 दीस खाता. पण आमचें कितें जाता, आमी एवरी डे न्यू करपाक वता आनी एक दीस अशें जाता की वी फील बोर्ड की आसूं आयज नाका, आयज ऑर्डर करुया. सो इट इज एसेंशियल दॅट यू प्री प्लॅन केल्यार तुमचे मील्स सारके तुमकां टायमारूय मेळटले आनी तुमकां जाय तशें हेल्दी आनी तुमी टेस्टी पद्दतीन खावं शकतली. सेकेंड इज एक्सरसायज. चडशीं बायलां भिता की आपणें एक्सरसायज केलो जाल्यार आपली मिसकॅरेज जातली काय, आपल्याक कन्सीव करपाक डिफिकल्टी जातली काय. पूण तशें कांय ना. इफ तुमी कितें एक्सरसायज पयलींच्यान करीत आयल्या, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग, मागीर रनिंग, जॉगिंग, इवन स्पोर्ट्स इफ आसत जाल्यार अशें कितें बॅडमिंटन, क्रिकेट, जाल्यार ते तुमी कंटिन्यू केल्यार जाता, कांय प्रॉब्लम जावचो ना. थोडे फर्टिलिटी योगा आसतात, ते फर्टिलिटी योगा तुमी यूट्यूबा वयल्यान पळोवन सुद्दां केल्यार तुमच्या हेल्थाक खूब बरें. स्ट्रेस लेवल इज द मेन कल्प्रिट. एक हॉर्मोन आसता प्रोलॅक्टीन म्हणून. तो प्रोलॅक्टीन हॉर्मोन वाडलो म्हणजेच तुमचे स्ट्रेस लेवल वाडिल्ले आसल्यारूच ते प्रोलॅक्टीन लेवल वाडटा आनी तेज्या खातीर कन्सीव करपाक डिफिकल्टी जाता. सो तुमचे स्ट्रेस लेवल तुमी कमी दवरपाक जाय. यू कॅन डू योगा, मेडिटेशन सारकें केल्यार सारकें करपाक जाय. नेक्स्ट इज युअर स्लीप. क्वॉलिटी स्लीप एटलीस्ट फॉर 7 to 8 hours. तुमची न्हीद सारकी जावपाक जाय. अशें न्ही की रातभर नॅटफ्लिक्स पळयतली आनी मागीर दनपारचे 2 ते 3 वरां न्हिदतली. तशें केल्यार तुमचें हेल्थ आनी पिड्ड्यार जातलें. रातची न्हीद जी आसता ती सारकी तुमची कंप्लीट जावपाक जाय.
मेडिसिन्स आतां इफ तुमकां कितेंय से PCOD आसा, खुबश्या चेडवांक ह्या दिसांनी PCOD हो कंडिशन आसता. ओके, सो हितूर कितें जाता की पिरियड्स इरेग्युलर जाता. अशें सपोजींग तुमचें आसलें जाल्यार तुमकां थोड्या तेंपा खातीर डॉक्टर मेडिसीन दितलो. सो त्यो मेडिसिन्स तुमी घेतले म्हणून कांय प्रॉब्लम ना. पूण तुमची वेट जर चड आसत जाल्यार तुमी ती वेट तुमची रेग्युलर एक्सरसाइज आनी डायट करून कमी करपाक जाय. सो एक स्लीप जाली, नेक्स्ट इज युअर स्ट्रेस लेवल, युअर लायफस्टायल. नाव कमिंग टू डायट अशें सुपर फूड अशें कांयच ना. ओके, आमी जे खातात पयलींच्यान तेच आमचे सुपर फूड, जे आमकां सिजनान आनी लोकल अवेलेबिलिटी आसा ते सुपर फूड. एग्जाम्पल आतां मँगो इज इटसेल्फ लायक सिजनान आसा रायट. तितूर खूब विटामिन्स मिनरल्स आसा आनी एंटीऑक्सिडंट्स आसा. इफ तुमी तो आंबो सारको म्हणजे मना पासून खालो, थोडी बायलां भितात की हा आंबो खालो आपूण मोठी जातली, तशें कांय ना. आंब्यान 0 फॅट आसता. ओके, फक्त तुमी सारके क्वॉन्टिटी कितली खातात ते इम्पॉर्टंट आसा. इफ तुमी एक आंबो खालो जाल्यार कांय व्हडलें जावपाचें ना. सो दॅट इज वन थिंग. फॉलीक एसीड युजली डॉक्टर रेकमेंड करतात 3 months प्रायर टू कन्सिवींग. सो फॉलीक एसिडाचें इम्पॉर्टन्स कितें, ते ब्रेन डेवलपमेंट आनी स्पायनल कॉर्ड डेवलपमेंट हेल्प करता फॉर द बेबी. आनी तुमी पयलें आसतलें की फर्स्ट 3 म्हयने लोक म्हणटा की कोणाक कांय सांगू नाका, इवन तुमकां गूड न्यूज आसा कोणाक सांगू नाका, कित्याक की हे 3 म्हयने खूब इम्पॉर्टंट आसतात. त्याच टायमार भुरग्याची ब्रेन डेवलपमेंट मॅक्झिमम जाता. सो दॅट इज अबाउट फॉलीक एसीड. कॅल्शियम आनी आयर्न लेवल्स तुमचे नॉर्मल आसपाक जाय. ओके, सो कॅल्शियम तुमी एक तर सप्लिमेंट घेवं शकता, ना जाल्यार तुमकां कॅल्शियम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्सांनी मेळटा. आनी प्लस थोडे फॉर्टिफायड सिरियल्स मेळटा, भायर चड मेळटा, आमच्या गोंयान तितलें मेळना. सो युजली सप्लिमेंट दिल्ले आसता. नेक्स्ट, कॅल्शियम सदांच विटामीन डी बरोबर कंबायन करून घेवपाचें आसता, कित्याक की विटामीन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम. तशेंच आयर्न रीच फूड्स मोस्टली नॉन वेजिटेरियनान आमकां मेळटा. आनी वेज म्हणटकीर तुमकां ते एक तर रागीन मेळटले नाल्यार राजगिरान मेळटले. विटामीन सी बरोबर कंबायन करप, आमला, ग्वावा, पपाया, ऑरेंज, मागीर लेमन. सो दीस आर गुड सोर्सीस ऑफ विटामीन सी. सो कॅल्शियम प्लस विटामीन डी, आयर्न प्लस विटामीन सी. सो दिस इज अ व्हेरी गुड कॉम्बिनेशन. ओमेगा 3 फॅटी एसिड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां आमी गोंयान म्हणटकीर मेजॉरिटी नॉन वेजिटेरियन्स नुस्तें खाताच. सो नुस्तें इफ तुमच्या डायटान आसलें एटलिस्ट ट्वायस ऑर थ्रायस इन अ वीक, ते बी बारीक नुस्तें आसल्यार चड बरें, कित्याक की जितलें तुमी मोटें नुस्तें खाता तितलें तुमचे ते नुस्त्यान मर्क्युरी चड आसता. सो मर्क्युरी इज नॉट गूड फॉर युअर बॉडी. सो बारीक खंयचें नुस्तें तुमी खाल्यार खूब बरें. ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स कसलीय आसूं ती. ओके, पालक भाजी, मागीर शेपू भाजी, ड्रम स्टीक, मोरिंगा लिव्स भाजी, दॅट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो म्हाजें अशें सजेशन आसा की लोक डायरेक्टली ट्रिटमेंटाक वता. IUI, IVF हांव ट्रिटमेंटाच्या अगेन्स्ट ना. बट तुमकां इफ जाता की तुमचो डायट आनी तुमची ओवरऑल लायफस्टायल करेक्ट करपाक, जाल्यार ते पयलीं करून पळया. विटामीन डी चॅक करून पळया. विटामीन डी इज लिंक टू इनफर्टिलिटी. आनी आमचे मेजॉरिटी इफ पयले गोंयान आनी इंडियन विटामीन डी डेफिशंट आसतातूच. सो तेज्या खातीर सप्लिमेंट घेवपाक जाय. सो विटामीन डी सप्लिमेंटेशन, स्ट्रेस लेवल्स तुमचे करेक्ट करपाचे आनी ओवरऑल तुमची जी लायफस्टायल आसा ती तुमी सेटअप करपाची. हेंच हांव तुमकां इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदतां अबाउट प्री प्रेग्नन्सी. होप यू ऑल लायक इट अँड फॉलो मी ऑन Instagram and Facebook.